MLA श्री जय साळगांवकाराचे थँक्यू म्हणटा तांकां की तेणे ही शिबीर हांगा सुरू केली आनी लोकांक मदत केली की लोक सगळे हांगा म्हापसा वयताले जावं कांदोळे वयताले रिन्यूवल करपाक आपले हेल्थ कार्ड ते तेणीन हांगा सुरू केली सालिगांवान आनी नियरबाय आमची विलेजीस आहा पळय ती सुद्दां हांगा येवन आपले कार्ड रिन्यू करूंक शकता. तर हांव तेंचे चडान चड देव बरें करून मागता की तेणीन हांगा ही शिबीर स्टार्ट करून हेल्थ कार्ड केल्ले म्हटल्यार रिन्यू करपाक खूब लोकांक त्रास जातालो म्हणून आमचे सगळ्या लोकांचो डिमांड आसलो गिरीच्या लोकांचो सांगोळटा सालिगांव सगळ्या लोकांचो डिमांड आसलो. आमी सराक रिक्वेस्ट केल्ली की हेल्थ कार्ड जे आहा ते रिन्यू एक आमचो सेंटर कसो करचो सालिगांव हितून पंचायतीन एक रिक्वेस्ट आसलो आनी तो सरान फुडें घेतलो मनार घेवन आपूण फॉलोअप करून तेंचे कडल्यान सगळें हें करून तेणी आयज हांगासर सालिगांवान हे हेल्थ रिन्यू करपाचो जो प्रोग्राम केला आमी सराक मनानसून देव बरें करूं म्हणटात. अशीच लोकांक खातीर जी इजी आनी सारकी सोपी जी हें पडटा तशी उपलब्ध करून दिवची अशी आमी सरा कडेन मागतात आनी फुडलीं जी कामां आसतात आमची ती सरा कडेन आमचो हें आसतलो की अशीच आमची सुरळीत करून दिवची आनी आमकां पूर्ण तेजेर विश्वास आहा आनी पयलीं आमी ठामपणे तेज्या वांगडा आसले तशेंच आतांय आसात तशें आमी फुडेंय आसतले. आमी ताका कहोच सोडचे नात. आमकां फुडलोय आमदार सालिगांवचो हो जयेश साळगांवकरूच जाय अशें आमी वावरतले आनी तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता आमी सगळे जाण अशेंच सपोर्ट करून फुडलोय टर्म ताका दिवया.